हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी उठून बसून सोफारीने दोन ताटी मारनो हशा अकॅडमी कार्यक्रम नम्म टीव्ही पुणया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी माईसून बापसु पूत पुरसो तारी पळया ब्यारू पारू बदिनी दवरनु दोनी घडी हशिया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी वसरी काम कैद कोर्नु चिंते सोडू येया माये पोडी कत्त दाळी तोयर जवण करत पुणया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी घरा भितर आवई भास कोंकणी री उलया गोडी गोडी होडी भास कोंकणी जय म्हणूया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी मोनिका काले तू कसं लाग मी गेलोय रे कोपू राग पुरा कसं लाग म्हाका तुवें हांवें काले विचारलें तुका खंयचेय लायक ना पुराय की तूं म्हाका ओपोज करताय मो कसं केलं हांवें आयस्क्रीम काणून दी म्हळें नाका नाका वेचें म्हणलय ना बा तुका पुडली पण आयडियल आयस्क्रीम हांवें ना हांवें ते फुडले पोंत आतां जाय आसलें म्हाका आयस्क्रीम दिलें गी तुवें जाय आशिल्लो मागीर आनी खंय वचोंक ना तुका तूं सगळो दीस फेसबुकांत आसताय वॉट्सॅपांत आसताय तुका पुराण लायन मारता तशें म्हूण सांगताय हांवें कालें करचें तांणी लायन मारल्यार कसं कर तू चंदी आस लाईन मारताची वय तुका जायना ना तशें पुरा म्हाका कोप्या ना हांवें तुका लाईन मारला रे वय हांवें कालें करचें ताणें लायन मारल्यार तू तांग म्हणका हांव तुमकां लव करना म्हणून हांवें लाव करता म्हूण कोणेय सांगो ना जस्ट लाईन ना लायन मात्र घालची ताणें तशीची हे सान्न विशयान तू डायवोर्स जात काय ना म्हाका तुका तेंत डायवोर्स सांगूंक गेली हांव कालें म्हूण सांगलें तूं एशेंत केल्यार हांव तुजे वटू काजर जाला उपरांत मागीर डायवोर्सूच जावचें म्हाका तू काजर जाला म्हूण हांव लेखला सोनिया सॉरी मोनिका सोनिया कोण तें कळ्ळें, म्हाका कळ्ळें चुकून तूं हाज्या पयलें कोणा वट्टी काजर जालाय जस्ट त्या तोंडान तू चुकून आयला ते सुकोन येवचे केदाळे सतत आसता तांकां सगळ्यांक गोत्ता कोण ते सोनिया सांग म्हाका त्या कोण म्हूण सांगता जाल्यार तुमी पळोवकात द एक्सप्रेशनाचे तांगेल कसं परफॉर्मन्स आसा म्हूण तान तूं कळटा ओके तरी हांव एक्सप्रेशनाचे हांव परफॉर्मन्स पळोवन मागीर डिसायड करता तुका डायव्हर्स दिता की ना म्हूण सांगून दिवं नाका प्लीज म्हाका गुर्तू ना तांचे परफॉर्मन्स म्हाका मस्त लायक जाला मस्त आसल्यार खंडीत येद्दोळ तांणी मस्त परफॉर्मन्स दिल्यांत तांतू मस्त आमी आसल्या खंडीत ही परफॉर्मन्स तांचे बरें आसतले आसता मस्त आसता ताजे फुड्यार आमी हाशे मात न्ही ते बसले पळय 4-5 जण तांकां आसो का न्हू आमी खंडीत जावन आपय तांकां रॉय माम तुमकां ह्या कार्यक्रमाक सीझन 2 तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत तशेंच आसा आमचो कासरगोड चिन्ना माम तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत सुस्वागत
तशीच आमगेलो तसं स्टॅनली माम तुमकां स्वागत सुस्वागत स्वागत. तशी चरण मले माम तुमकां स्वागत सुस्वागत स्वागत. तशी डॉक्टर जगदीश पै माम तुमकां स्वागत स्वागत स्वागत. कशी सगळ्यांक ऑल टुगेदर पूर्ण स्वागत. तशेंच हे कार्यक्रम आमच्या टीव्हीन कोण पळयतात पुरा ऑडियन्स आसात आमचे व्हिवर्स आसात TV व्हिवर्स तांकांय स्वागत. तशी ह्या कार्यक्रमाक आमकां कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी वटून ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸೇरून आमी करतसला सन प्रिमियम येयास या सीझन 2 पवर्ड बाय अरुणा मसाला टेस्ट एंड ट्रस्ट सिन्स 1980 आणि आधार दिला आयडियल आईस्क्रीम संतोष राईस फ्रॉम भद्रावती 2 स्टार कॅल्सी ब्रेड टूथपेस्ट अँड टूथब्रश लव मार्क्स ब्युटी सोप 1000 लाईट्स अमृत नोनी सिटाडेल डेव्हलपर्स आभरण ज्युवेलर्स टाइमलेस ज्युवेलर्स बेंगळूरू त्याची BA प्लायवूड सगळ्यांकय देव बरें करो म्हण सांगया ना. खंडीत तांकां सगळ्यांक आमकां स्पॉन्सर जाल्यार सगळ्यांक देव बरें करूं. आतां हांव आनी तूं भितर गलाट करूया या मागीर तुजें डिसिजन हे स्किट जाल्या उपरांत कालें करता म्हणून म्हजें डिसिजन जाई वसेक दिना या 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 पळया या, मागीर, या पळया. या भितर या या. शिरकालो पप्पा ಕೊಡ್ರೆ पप्पा हांवच पप्पा पुराके भिवचे तूंगे पुता तितलं गट बॉमर नका पहिल्यांच आस्पत्र्यात बॅग डामेळा आणत कालक बॉमरले कालक पप्पा काले ಗೊತ್ತೇ अळे 2 दिसात हांव ह्या शब्दा गोंधळ सुटायचे म्हण घेवन ओद्दण पुरो जालें एक्काके आन्सर येवना. आज सकाळी आसा पळय ब्रेकन बसून समाधानान चिंतून पळयतना कितले इझी पप्पा पुरो राईट. पुता समाधानान बसोन खंयचें काम केला रे पुरा समाज जाता. काजार जावन 2 महिन्या भितर गोवाक सोण घरा आयले तेंच तूं आनी तुज्या गोवान बसून समाधानान उलयल्ले जाल्यार भोवशा पुरा समाज जाता आसलें कोण ना. पप्पा आणि माझ्या मुखात त्या स्टीवनाचे नाव आणि काढ नका. म्हज्या आणि ताची मुक्तल्ली काणी. पुता बेजार कर नका हस बेजार कर नका बेजार आणि सांगा ना बेजार कर नका. पेन पडले डम 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 बागी लोपन असं ये कोण घ्यायली ये बघ हो जाऊया ना ये हा जाऊया ना ये बसा जाऊया ना बसा ये पियो कुदा काढणे वस अरे हडताना ट्रेन थांडण्या उदाक ट्रेन थांडण्या कळले मग हा जाऊया ना बसा ये जाऊया ना ये पाऊस गिवस कसो आहा तुमच्या कुशीन हांव पावस म्हूण सत्री व्हरोंक येवं ना हांगा. जाय मागीर ट्रॅव्हलिंग बरें जालें गे हा मागीर घरा लागीं पुरा काम बरें जालां गे. पप्पा ये काले ट्रेन तू दाखड म्हणले मो ट्रेन करपी येवंक सुणा येतो एक्सक्यूज मी हांव ह्या घरचो जावय. म्हाका गोत्ता पुता ह्या गाडवा गोत्तू ना तशी ट्रेन तरतात गे वस ग्लास लोटान धाडणे कळ्ळें मग लोटान जाऊया ना बसा बेजार कर नाका. ये मम्मी कशी आहा जाऊया ना मम्मी बरी आहा गे वय गे विचारला म्हण सांगा हा मागीर सुमार दिसतले तुमकां. पप्पा ये काले आता ट्रे खंय आसा लोट्यान तू दाखड म्हणले मो लोटान धाडवले ट्रे हाडना का म्हणल्याक गे हे वस दी उदाक दी हांगा. एक ग्लास उदक काढून चलोवंक जायना गे तशें मनशाक बॅलन्सच ना गे अशें हे करता एक ग्लास उदक तुका जाऊया ना बेजार कर नाका ये मुझे शर्ट आसा दिता नाका. बरें आसा नाका. बसा ये ल्हान शर्ट दिवचे नाका. बसा शा पुरा वलें जालें शा अळे बाप्पा म्हज्या आनी सुजाता मदें जें कितें घडलां तातूंत म्हजी कांय चूक ना.
म्हणल्यार म्हजी चूक म्हणचे कॅमेरा ब्लॉक कर म्हणल्यार म्हजी चूक म्हणचे हांवें तुजी चूक म्हूण सांगू ना म्हजी चूक ना म्हणलें तितलेंच तुजी चूक ना म्हणल्यार कोणाची तरी चूक आसाचे मो तशें जाल्यार म्हजी म्हूण जाली हांवें तुजी चूक म्हूण सांगली की म्हजी चूक ना म्हणलें तितलेंच हांवें म्हजी चूक ना म्हणलें म्हजी चूक ना कळ्ळें मो म्हजी तू कांय चूक ना मुजी चूक ना म्हणून बोमार नाकात मागीर मुखार बसलो लोक भोवशा आयिल्ली तांची चूक म्हणून उठून घरा वचोंक अळे जाऊया ना बसा बसा राग कर नाकात बसा 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 अळे म्हाका इतल्यान सांगा आता तुमच्या दोगांमध्ये लढाई जावंक मेन कारण काय म्हणून सांगा मेन कारण काळंगी म्हणल्यार तुझ्या दुये कडेन काजार जाल्लेंच मेन कारण ते ते नाही हांव चर्चा काले म्हळ्यार आता तुमच्या दोगांमध्ये काल लढाई झाली एकचूर म्हाका सांगा काल तुमच्या दोगांमध्ये काल घडलें एकचूर सांगा हळे त्या दीस ते रागान बॅग काणयो सर्राकन हांगा आयले हांगाच आयलें घराच आयलें ते कळलें बॅग काडून घराच आयलें म्हाका न्ही आदी तावन पयलें तावन तुमच्या मध्ये कालें जालें एकचूर सांगा त्या दीस गुरकारान सांगलें हांगा एक बरें सोबीत गुणांचे शगुणाचे चेडू आसा म्हणून तशें ताजें उतार पायक पाती येवन हांगा चेडू पळोवन सैरी सोदूंक हांगा आयिल्लो सोयरीक पळो तितल्या आदली पुरो विशय नाका तितल्या आदली नाका हें केदारांत सांगो ते काजार जावन तुमच्या घरा आयलें पळय ताजे उपरांत कालें जालें सांगलो पुरो अरे निदान नाका साहेब हांव न्हिदो ना म्हाका इल्लें चिंतूंक सोडा जाय जाय चिंतून जालें सांगा सांगा त्या दीस मम्मी सोप्यार बसून आसली सुजाता ये वैगे ही विषय वैगी ही विषय एक वैगी मिनिट कालें समजालें आनी कालें माथ्या आलयता इल्लें बसून आयका न्ही सांगा सांगा जाऊया ना सांगा 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 त्या दीस मम्मी सोप्यार बसून पेपर वाचून आसली सुजाता ये करेंगी यस एक मिनिट खल ह्या वाजता तुमची काल म्हण समजालें तुमकां समजालें ना मू आनी धांवतात खंय बसून आयकूंक जायना पुरा जाऊया ना सांगा 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 अरे मोदें उठून धांवा नाकांत ना, ना. सांगचें पुरा आयका जाय सांगा 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 त्या दीस मम्मी सोप्यार बसून पेपर वाचून आसली त्या दाळा येन्स चूड कोतुरा पळय मम्मीच्या फाटल्यान येवन अशें करन अशें कोणी म्हणी मालगड्यांक करतात गी आतां इस्तार न्ही तुजे कडेन हें खरें गे म्हणून सुजाता ये करेंगे आतां ताळ हो कालें जालो तुमचो सुजाता ये करेंगे सोड हात सोड रे पापा ये करेंगे हात सोड पापा. रे. ये करेंगे असे केले सॉरी सर हा सॉरी सर ले समजलं वसा समजलं वसा दोघे जण समजलं वेळ खंय वचूशीन सोंड फुटोन घालता ए हे ए ए या न्ही आनी कितें सुमार आसा तुज्या दुयेचें सांगा ऐक ना बसा सांगा साने पट्टी मम्मी अशी दन पुसून आसली सुजाता ये करेंगे पापा ये विषय करेंगे एक मिनिट तुमचे काल ओव्हर एक्टिंग काल म्हण समजालें तुमकां समजालें बसून आयकूनचें इतलें पेशन्स ना तुमकां मालगड वचून बस अरे परता उठून धांवा नाका सांगचें पुरा आयका त्या दीस मम्मी अशी दन पुसून आसली अशें 4 पांयान अशी दन पुसून आसली त्या दाळा हे घोडो अशें सोप्यार बसून पेप्पेरे पॅरे पॅरा डुम 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 पेप्पेरे पॅरे पॅरा डुम डुम अशें मालगड्यांक कोणी म्हणी डूम 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 करतात गी आतां इस्तार न्ही तुजे कडेन हें खरें गे म्हणून सुजाता ये करेंगे अक्का बेल्टन मारीचे अशें केल्लें खरें तुका बेल्टन मारी तुका असं पळय तुका अशें लागा ना तुका अशें करते गी म्हजी मर्याद करते गी पापा तुझ्या हातान ताले बेल्ट नाही तुझो नाडो पापा या प्रायर कोणी म्हणे हल्ली बण्णाची चड्डी घालून भोंवतात गी अक्का असं पळय अक्का बेल्टन मारीचे जाऊया न्हू बेल्ट कया बेल्ट दिया म्हजें बेल्ट काढा म्हजें बेल्ट हांव काढा ताका सोडना अरे बेल्ट दिया बिडे हांव ताका सोडिना म्हजें बेल्ट तें आज ताका म्हजें बेल्ट
अशें केल्लें सामांगी तुवें म्हाका कळ मग खंय आहा तें? अशें केल्लें सामांगी आनी अशें करता म्हाका तुजेर राग येयला मस्त राग येयली मस्त बेजार आका बेल्टान न्ही आका चाबूक येन मारी जे हें बेल्ट न्ही आका चाबूक न्ही अयो म्हजें नवेंच बेल्ट तें हो बेल्ट तुमचें अरे परतून करया अळे म्हाका हाजेर राग येयला हांव तुजे लागीं उलयना म्हाका राग येयलो ये काले भुरग्या बरें करता तुमकां बापा येन दुयेक आनी तकली सामान आहे बेजार करना अळे ए बस आतां एक काम करया हांव मालगडो गे हांव आतां एक कोर्ट यांच कोर्ट हांवच जज जायत गे तुम्ही हांवें सांगलें बरें ऐकायचें जायत गे हांवच जज हाँ तमाम सबूत और गवाह के सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची की सुजाताची कली चूक ना ताणें ताज्या जिवनामध्ये जे कितें घडलां तें एक अकस्मात घडलें तशें जाल्ल्यान हें कोर्ट सुजातान आनी स्टीवनान एकामेका सांगात जियेचें म्हूण ऑर्डर दिता कोर्ट एजल बाप्पा हांव केस जिंकली बाप्पा हांवें सांगून आयकता जज आमचो आसल्यार केदाळ्या मेळून जाता म्हूण वसा स्टीवन आमी या गे खंय वयचें हांव केस जिंकली म्हूण निरपराधी म्हूण जालें मम्मी या कोण निरपराधी वचचें हे काले तुजें तुमचो जड्ज तुमचो वकील तुजें एक फायनलायझेशन म्हजें काले म्हण आयकलाय तुमी सॉरी तुजें आयकोना सॉरी कोर्ट परतून बसता हांगासर स्टीवनान ताज्या मतींतली उतरां सांगोनात कोर्टा मुखार आतां कोर्ट अपराधी स्टीवनाक अवकाश करून दिता ताज्या मतींतली बोगणां सांगून ओ या बापयनी तुवें वरी म्हजे मोतीची तकली चलना हो हांगासर अपराधी स्टीवनाची दिमागी हालत इल्ली पाड जाला तशें जाल्ल्यान ताका ताजी कोर्ट केस फायट करूंक जायना तशें जाल्ल्यान हें कोर्ट मिस्टर ब्रगांझक स्टीवनाचो लॉयर म्हूण नेमता आनी स्टीवनाची केस झुजोवंक मिस्टर ब्रगांझ लागीं विनंती करता नमस्ते युअर ऑनर हांव मिस्टर ब्रगांझा स्टीवनाचो लॉयर स्टीवनाची केस हांव झुजतां एक मिनिट तुका म्हजो लॉयर केल्लो कोणें अळे तुजी केस मस्त विका हांव फायट करता तुका विन करयता त्या बापाय आनी तुवें एक बुशके राव ओके मिस्टर ब्रगांझा यू कॅन प्रोसीड थँक्यू युअर ऑनर मुजो कक्षीदार मानेस स्टीवनान जे कितें काजारी जिवीतीन जाला ताजे विशयान ताका मस्त दूख भोगला तशें जाल्ल्यान स्टीवनान ह्या बरयल्ल्या कोर्टा मुखार ताजी चूक जाली म्हूण विनंती केला आनी ताका आनी सुजाताक सांगात जिवंक अवकाश कर दिजे म्हूण कोर्टा लागीं ताणें विनंती केला थँक्यू युअर ऑनर एक मिनिट हांवें केदाळ चूक मागली अळे हांव केस गुंडयत्या थंड राव आतां तूं विंजत येता राव थँक्यू युअर ऑनर हांगासर स्टीवनान ताजी चूक जाली म्हूण कोर्टा मुखार विनंती केला तशें जाल्ल्यान हें कोर्ट स्टीवनाक बक्षिता आनी सुजातान आनी स्टीवनान सांगात काजर जेणी सारी जे मोगान आसा जें म्हूण कोर्ट ऑर्डर दिता कोर्ट एजंट पुरा बरें जालें पता पुरा बऱ्यान जालें वस पुरा बऱ्यान जालें काले फितीसपण तुमचें तुमचो लॉयर तुमचो जड्जस तुजेच फायनलायझेशन तुजेच पुरा डिसिजन गे हांव फांत्यार हांगा थंय इतला पयस तो हांगासर येयला एक म्हाका खावंक जेवंक पिवंक काले म्हणे विचारले तुमी हे तुमच्या कुटुंबाची संस्कृती गे तें डायनिंग टेबलार पान पळयात पान फळे जावया न्हू म्हाका गोत्ता हांवें भुरग्या बरी करतना तुमकां बेजार जाली म्हूण म्हाका गोत्ता पूण म्हज्या दुवेक 3 वर्साचें आसतना ताची आवय सरली एक चेडवा भुरग्याक कशें वाडोवचें म्हूण म्हाका गोत्तो ना ते खंयचे सकट हांसताले पळय ताका हांव हांसयते गेलो ते वाडते गेले हांवें पेपर डुम करचें पाटीक कुटीक लिपोवन बसचें आनी मुट्टा ते घालचें आनी काले कतकुतली करची करन ताका हांवें वाडयलें ते व्हड जाते गेले आनी ते हे पुरो खेळ कोणा सांगता खेळटा म्हळ्यार ते कोणाचे मस्त मोग करता कोणाक आवय बरी लागता कोणाक बापाय बरी लागता तांचे सांगता मात्र ते तशें करता ते काजार जावन तुमच्या घरा आयले पळोवशे ताणें तुज्या आवयक ताची आवय म्हूण चिंतून
तिच्या पाठीर मारले असतले तिच्या वाटत कचकतली केली असतली पूण तुझ्या आवयकी कळोना ताकाय कशें समजोवचें म्हूण कळोना म्हाका आनी कांय टेन्शन ना हांव आस्तवरेक म्हज्या दुवेक हांव पळयतां खंय म्हणे हांव मेलो जाल्यार म्हज्या दुवेक कोण गत दी पुता दी Peppere pere pere. डम 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 Peppere pere pere. डम 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 पप्पा स्टीवन म्हजो मस्त मोग करता पप्पा वय पुता म्हाका हातांच कळ्ळें स्टीवन तू म्हजो मस्त मोग करते ने हांव तुज्या आनी तुज्या मम्मीचो मस्त मोग करता स्टीवन म्हाका गोत्तू असून गी गोत्तू नासतना गी हांव तुमच्या घरा कितें चूक केला जाल्यार म्हाका बोक्सी सुजाता तुकाय हांवें सारकें समजून घेवंक ना सॉरी ये हांव तुज्या संगत येवचें जायत बॅग हाड नाका पप्पा जाय आजकाल काजार जिवितांत अशें जावचें ल्हान चूक ओड करना गो बायलां डायवर्स करकान घेतात काजाराचो पवित्र सक्रमेंत डायवर्स म्हणल्यार एक वर्डांत तुटोन काण घेतात तेंच गोवान आनी बायलेन 5 मिनिटां बरें कर सांगाता बसून एकामेका समाधानान उलयल्यार खंयचे काजार जिवितांत हे डायवर्स जावन दी हे विच्छेदनान जावन जायना जावया न्हू तुमी म्हज्या दुवेक कितले बरें समजोन काड गेले तुमी जावं न्ही म्हज्या वांटेचो देव तुमी देव पप्पा वेचे जाय पुता वचून या बऱ्यान वचून या बट मी एक सजेशन तुमकां तो एक प्लस पॉयंट कसो करीत आशिल्लो म्हळ्यार वेन यू आर डुईंग द एडवोकेट अँड जज यू कूड हॅव युज्ड वन शॉल एक प्रॉपर तेज्यावन यूज करून एडवोकेट जातना तूं आतां शॉल करनाशी आतां एडवोकेटाक तूं यू कॅन यूज दॅट शॉल थंय जड्जाली कुठल्या सायडार बरोबर एगेन तूं ते घालतना एक कॅरेक्टराक एक आनी खंय चड जडा म्हण आशिल्ली कितकी म्हूण दॅट्स वॉट आय येया हसया सीजन 2 येया हसया सीजन 2 माईसून बापसु पूत पुरुषो तारी पळया यार पारू बदिनी दवरनु दोन्ही घडी हसया येया हसया सीजन 2 कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸಂಗಾತ್ ಮೇಳ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ करचे सन प्रीमियम येया हसया सीजन 2 आचे फायनल आचे द एक्सप्रेशन पंगडाचे हे नाटकोळे आमी पळयलेची हे नाटकोळे कशे आशिल्ले एक गंभीर सब्जेक्ट दिवन तितून भितर कॉमेडी घालचे तसले एक नाटकोळे त्यांनी प्रदर्शन केला ते नाटकोळ्याचे अभिप्राय कशे आसा म्हणून आमगे निर्णया कडेन निमगे फस्टाक हांव मानस्त चरण मल्लिया मामा कडेन तेंगेल उतरां उलोवका म्हणून मागणी करता नांव सांगूंचे म्हजें नांव अल्विन अंद्रादे सुजाता अंद्रादे स्टीवन लुईस ब्रह्मावार अविनाश उल्लूर म्युझिशियन म्युझिक अविनाश उल्लूर Mr. Andrade team. Expressions ब्रह्मावर खंय तुमकां फस्ट पळोवचें आतां म्हळ्यार फुडें आमी बशील केलो कार्यक्रमाक तुमगेले कार्यक्रमाक पळयनी आशिल्ले आमगेले महाप्रबंध हांवें जड्ज जावन आशिल्लो कासलगोडच्यान म्हाका सांगलां तुमगेले विशय पुरा बारी खुशी जाली मिस्टर अंद्रादे थीम बारी लायक आशिल्लें कश्टान होड केलेलें एक धुवेन वर्डीक जावन बामणां थंय वचून खंयचे एक सान विशयाक तांकां डिफरन्स ऑफ ओपिनियन येवन तीन वापस बॅग घेवन घरा कडेन येताना त्या बाबसून तांकां कशी चंदायरी राज करून वापस पेटयता म्हळ्यार एक थीम बारी लायक आशिल्ली इता म्हळ्यार सांसान विशयूची केलो पटी जोर जावन
अंद्रादेनं डायरेक्ट केल्या म्हणके आतां सांगल्या म्हणके 10 वर्स टायम पावचे आमी मस्त पळयला जगत्यांत लायक आशिल्लें तुमगेलें एक्टींग पुरा मिसेस अंद्रादे सुजाता आनी तुमगेलो जावं जाल्यार मनीस फिट्ट आशिल्लो लायक केला ताणें मागीर प्रत्येक लायक जालें तुमगेलो थिमर लायक आशिल्लें एक्टींग लायक आशिल्लें बॅकड्रॉप तुमगेले घराचें सिक्वेन्स विंगड पळयतना पश्ची की आनी खंय लायक उद्देन दिसलें खुशी जालें म्युजीक ताका समजावं नाशिल्लें बट एक विशय म्हाका दिसलो कसो म्हळ्यार सब्जेक्ट लायक आसा जाल्यार येया हांसूया म्हूण सांगून ते टायटलाक तुमगेले पंचस चिक्के उणी जाले त्या पंचसांनी चिक्के लायक जावन आशिल्ले जाल्यार आनी बेस्ट जाता आशिल्लें एनीवे आय एक्चुअली लायक युवर सब्जेक्ट युवर एक्टींग युवर म्युजीक and your confidence in bringing down the subject into like one केला तुम्ही देव बरें करूं तुमकां ऑल द बेस्ट मस्त धन्यवाद चरण मामा आता मानेस्त स्टॅनी मामानी तेंगेले अभिप्राय व्यक्त करका एक्सप्रेशन्स पंगडाक अभिनंदन बरें जालां चरण मामान सांगिल्ल्या बरी एक्टींग सेटिंग म्युजीक विषय आधारित नेसान सगळ्या समग्र रितीर तुम्ही बरें केलां पूण एक गजाल चरण मामान तुमकां सांगली येया आसूया ह्या टायटलाक इल्लेशे पयस उरल्यात तुमी सेंटिमेंट सायडीक सांगचें तर तुमी सगळ्या वरणी बरें केलां म्हाकाय बारी काळजाक लागलें असले संदर्भार वय ह्या तिमांत व्हडली कॉमेडी हाडूंक जायना दुसरोच विशय हाडिचे पडटा पूण तुमी मांडून हाडली रीत बरी आशिल्ली एकाजारी जिवितांत कितें घडटा हें तुमी बारी सोबीत करून दाखयलां प्रत्येकान म्हाका म्युजीक मस्त लागलें गरजे पुरतें ताणें म्युजीक दिलां ताकाय अभिनंदन म्युजिशियनाक समग्र रितीन तुमचें बरें जालां इतलें जावं म्हणटा देव बरें करूं मस्त आभार मानता स्टॅनी माम तशीच आता आयचे हें तुमगेलें प्रदर्शन कशें जालां म्हणून फायनल कमेंट्स आमगेले कासरगोड चिन्न मामा दाखोवन एक्सप्रेशन ब्रह्मावर म्हाका कांय निराश जायनी यू हॅव डन ए वंडरफूल जॉब ब्युटिफूल सब्जेक्ट इन ए ब्युटिफूल फ्रेम थँक्यू excellent Thanks. performance Sujata ekatu veljamai jo all and Andrade you are a genius actor no doubt hantu ye dukh hantu एक कॉमेडीज ते एक एक्टर कळटा बट there was a beginning एक मिडल आशिल्लें एक एंड आशिल्लें a beautiful subject another 20 minutes तूं व्हरची तितलें स्टफ आसता तूं you can develop after this हे खंयी तुका हे चांग ड्रामा न्हय एक असेल एक सब्जेक्ट फादर डॉटर एंड जावया भितर अशें एक कॉन्फ्लिक्टस पळय ते रॅर सब्जेक्ट आय हॅव नॉट सीन मागीर यू हॅव नॉट यूज्ड एनी लाटपोट जोक खंयचे नात आशिल्ले पेप्पेरे डूम 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 आमी सान आसतना म्हणटा आशिल्ले ते ह्युमर जावन तुमी यूज केले तूं कसं तुगेले दुवेक शिकयला की तेच ती शिकयलें द कल्चर द ट्रेडिशन ऑफ युअर हाऊस थंय ते तांणी ते विंगड रितीर काण घेतले हांगा ते म्हूण बट ताजे क्लायमॅक्स तुमी ताका दिले परफेक्ट एंड दिले बट मी एक सजेशन तुमकां तूं एक प्लस पॉयंट कसो करयत आशिल्लो म्हळ्यार वेन यू आर डुईंग द एडवोकेट एंड अ जज यू कुड हॅव यूज्ड वन शॉल एक प्रॉपर्टी जावन यूज करून एडवोकेट जातना तूं आतां शॉल करनाशी आतां एडवोकेटाक तूं यू कॅन यूज दॅट शॉल थंय जड्जाली कुठल्या सायडार बरोबर एगेन तूं ते घालतना एक कॅरेक्टराक एक आनी खंय चड जडा म्हण आशिल्ली कितकी म्हूण दॅट्स वॉट आय मेक अ पॉयंट ऑफ व्यू एक्सलंट आशिल्लें मागीर तिका दॅट्स कॉमन ट्रेन उद्दा हाडी म्हणलेलें आनी ते लिवन फ्युच्युअर म्हणलेलें ती कितली इनोसंट आसा म्हणून तांकां दाखयतात एका ती बुदोन तेस म्हण जाल्यार तशी ट्रेन उदक घेवन हाड तुवें
सो शी वॉज व्हेरी इनोसेंट म्हळें तशी त्या अर्थार आमी काण घेवपा शिवाय नॉट अदर दॅन दॅट मागीर ते पडची जावो मागीर म्हाका अनेक दिसता इम्प्रोवायजेशना एक पॉयंट एज एन एक्टर ऑर एन डायरेक्टर हांव तुका सजेस्ट करचें कशें म्हळ्यार तुगेलें ज्यान हेट कोर न्हू रिटर्न वतना तीन पडका तेदन ताणें गुण कोण पडला म्हूण सांगतना देन यू वील चेंज इट मागीर होगूर येवन एक सस्पेन्स क्रिएट करून पेपर म्हणल्यार ताका एक बिल्डअप जाता आशिल्लें सान एक ऑलरेडी तूं पडल्या येवन पेपर म्हणल्यार बिल्डअप जायना ते बिल्डअप करूं येता थंय ते गॅप आसता तुका म्युजिकाक एगेन ताणें येवचें थंय बागलाले ते वचचे एगेन पडली फुडले ताणें गुण पळोवचे ती पळयता मागीर होगूर येता बिल्डअप जाता कसं करता म्हणून कळना अशें एंड ही डूज दॅट सो तेव्हा एक पंच मेळटा आशिल्लें कितकी द सॉर्ट आय फेल्ट अदर दॅन दॅट इट वॉज एक्सलंट हे आशयाक ಸ್ವಲ್ಪ उणी जाल्लें मंत्राक्षत ಸ್ವಲ್ಪ उणी जाल्लें ते ಬಹುಶಃ आनी नेक्स्ट तुमगेलो तो बट एज अ स्किट अदर दॅन हे आशय एज अ स्किट हॅट्स ऑफ टू यू व्हेरी बिग क्लॅप व्हेरी वंडरफुल मस्त मस्त आभार मानता चिन्माम तशीच आमगेल सांगात उपस्थित आशिल्ले डॉक्टर मामाला उपस्थितीक गौरव दितोची द एक्सप्रेशन पंगडाक मुखावेले एक लास्ट अनेक फायनल्साचे अनेक राउंड आसा तितूंतू तुमकां देव बरें करूं म्हणटा मोनिका काले हें पंगडतांनी डायवर्स दिल्ली की ना की गोतना म्हाका तूं म्हाका डायवर्स दिवचें न्हूच दिना न्हू दिता दिवं नाका प्लीज हांव आसन दिता म्हणटा तुवें समजचें न्ही हांव दिता की ना म्हणून कित्याक म्हूण सांगल्यार हे परफॉर्मन्स हांव आनी तूं मस्त आसली खंडी जावन आमच्या निर्णायकांनी मस्त बरें कमेंट दिलें तशेंच बरी हासली एन्जॉय केलें तशेंच आमचे नम्मा टीव्ही पळोवनच्या पुरे ऑडियन्सांनी बरें आसली म्हूण हांव पाती येता त्या देखून हांवूय मस्त आसली चिन्ना डायवर्स दिना काही मोनिका कशी सांगलें ताका सांगला हांवें तुका सांगलें डायवोर्स दिता म्हूण चिन्मामक न्ही न्ही तूं म्हाका दिना जाल्यार चरण मामा काय खुशी जाल्या पळय स्टॅनली मामा खुशी जाल्या पै मामा खुशी जाल्या रॉय मामा खुशी जाल्या आमी वट्टू आसल्यार खुशी जाता आनीक आमी एक 7 एपिसोड वट्टू आसका न्हू खंडीत वट्टू आशा म्हूण सांगताची आमकां कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकाडेमी वट्टू नम्मा टीव्ही सेरून ह्या करता जाल्यार येया हासया सन प्रिमियम येया हासया सीझन 2 पवर्ड बाय अरुणा मसाला टेस्ट अँड ट्रस्ट इन 1980 आमकां आदार दिला आयडियल आयस्क्रीम संतोष ट्रस्ट बदावत 2 स्टार रायस कॅल्सी ब्रायट टूथपेस्ट अँड टूथ ब्रश लव मार्क्स ब्युटी सोप 1000 लायट्स अमृत नोनी सिटाडेल डेव्हलपर्स आणि आभरण टायमलेस ज्युवेलर्स फ्रॉम बेंगळुरू BA प्लायवूड SL शेड सगळ्यांक देव बरें करो म्हूण सांगताची पायच्या एपिसोडान तापास मेळया न्हू खंडीत मेळया आनी आमी एक 10-12 दिवस तुमकां सोणाची आमी येताची मोनीक म्हाका डायवर्स दिना हांव डायवर्स दिना ओके ड्राय वॉशाक दिना ड्राय वॉशाक तुका दिता पयलीं हांव मागीर काजार जाता आमी भितर डिस्कस करूया डायवर्स दिवका की नाका हसया सीझन 2 हांवें म्हज्या डॉक्टर सर्विसांत कितलेशे कुले पळयल्यात रे पूण हे जे कुले पळयतना आसा पळय दिसाक रातीचे कुले पळयल्या बरे जाऊ दी बसा बसा तर काय कशें म्हाका दिन धाडा डॉक्टर कळ्ळें सायबा अरे सायबा तुजी केसोडी आनी तरणी आसा ती लिपिकाजे मागीर तुजे बियो गाडया काले धाकटे राबा हांव म्हजी केसोळी दाखोवंक म्हणून आयलां आनी तुमी म्हणटात बियो काडचे म्हण म्हजें येद्दोळ काजारी जावना हसया सीझन 2